मोगळ भावा भयणीनो, कशे मनान तो गरीब स्वर्गींचे राज ताचे देव आमकां कृपा दिवं जेन्ना आमी आमची मालमत्ता शक्ती फामादपणां हें आमकां कांयच न्हू जेन्ना आमी देवाक सांठाव सुर्गींचे राज आमकां मेळोंक कठीण जाता पातकान आमी बुडटा आजचो शुभ वर्तमानान या पॅरेबल ऑफ द रिच यंग मॅन कोणे एकट्यान अशें तो घडून हाडलो. शाळेचो एकटो खेलगडी जेजूक विचारता, हांवें कितें करूंक जाय तुजो शिश्य जावंक? जेजून ताका सांगलें, तुज्या दुसऱ्या खेलगड्यांक तांकां सन्मान कर, तांकां रेस्पेद दी. तुज्या कोचाक तो सांगता तें आयक आनी तूं जे खेळ खेळटा तो बरे भाशेन खेळ आनी जायतो तोकस घे आनी तो त्या खेळांत तूं उत्तम तुजे ते खेळाचे खेळ खेळूंक वावर. हें सगळें हांव कोत्ता म्हणून आलो जेजू. आनी कितें करूंक जाय? जेजून म्हटलें, तुका तूं एकदम उत्तम परफेक्ट जावंक जाय जाल्यार तुजें चित्रां वो तुजो फोटो येवंक तें विसर आनी तुजे खेळगड्यांक तुज्या पंगडाक शाबासकी मेळूंक सन्मान मेळूंक तें विसर आनी तुजी जे कौशल्य तुजे गूण जे आसात खेळगड्याचे ते दुसऱ्यांक तयार करूंक तरणाट्यांक तयार करूंक वापर. दुसऱ्यां खातीर दुसऱ्यांक वयर काडूंक तुजी कौशल्य वापर. तांकां शिकय कशे भाशेन बरे भाशेन खेळूंक आनी वयर सरूंक. हें आयकल्या उपरांत तो खेळगडो तरणाटो उदास जालो आनी जेजू पासून पयस गेलो. सो आयचे वाचपा आमकां म्हणटात, भिंजाशीपणां, आपलेपणां, कुसकेपणां, फामाद जावंक, संवसारी जिवीत जियोंक, संवसारी आमकांची देणगी मेळटात तांचे खातीर वावरूंक तुमचें जिवीत खर्च करूंक कसलोच फायदो ना म्हूण. सासणीक जिवीत जियोंक, देवाची सेवा करूंक, पेल्याची सेवा करूंक तुमचें जिवीत तुमी खर्चिली जाल्यार जेजू म्हणटा, हांव तुमच्या बरोबर मरो पर्यंत आसतलो आनी सासणीक जिवीत तुमकां मेळटलें.